गोंय भुंयेचे कलाकार, गोंयच्या कलाकारांक एक मानाचो मुजरो. नमस्कार आनी येवकार तुमकां आजचे हे खाशेले प्रोग्रामान आनी तुमचो सगळ्यां फेवरेट गोंय भुंयेचो कलाकार. जे प्रोग्रामान आमी गोंय भुंयेचे एक नामांकीत माणकां म्हणटा आमी, जे आमचे स्टार, गोंयचे स्टार, जे सदांच तुमचे खातीर एक एंटरटेनमेंटाचो प्रोग्राम घेवन येता, जावं वेगळे वेगळे क्षेत्रांत जे आपले परी एक टॅलंट घेवन ते लोकां मुखार दवरतात. अशे लोकांक हे माचयेर आमी हाडटा आनी तांकां एक उर्बा दिवपाक लागून हो आमचो चॅनलाचो एक यत्न आनी तेजे प्रोग्रामाचें नांव जावन आसा गोंय भुंयेचे कलाकार. सो अशेंच आमचे बरोबर आज दोन व्यक्ती आसा जे गोंयचे कलाकार आसा, आपल्या आपल्या क्षेत्रांत बरो वावर करता, गोंयकारां खातीर खंय तरी एक साधना जावं प्रेरणा, मुखारले पिडीक प्रेरणा जावन आज ते काम करता. अशे दोन व्यक्तींक आमी आज वेलकम करता आमच्या प्रोग्रामान. वेलकम तुमकां दोगांकूय. पयलीं म्हणल्यार आमच्या प्रेक्षकांक तुमचें नांव सांगचें आनी तुमी खंयच्यान येता. पयली सुवातेर सगळ्यांक नमस्कार आनी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. तसोच आमचो जागृत चॅनल आनी तसोच तेजो डायरेक्टर जागृत चॅनलाचो, ताकाय मना घातल्यान देव बरो करूं म्हणटा. आयज आमकां हांगा आपोवन एक दोन उतरां आमच्या बद्दल उलोवपा दिल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा. म्हाजें नांव जावन आसा श्याम काळे आनी हांव रावपी सांग्यार. हांव एक गोंयचो ल्हानसो डान्सर आनी एक्टर. ओके, तुमचें इंट्रोडक्शन दिया मातशें. पयली सुवातेर हांव जागृत चॅनलाक कालोखान देव बरें करूं म्हणटा. तसोच म्हाज्या ओला देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव लुईस फर्नांडीस. लोक म्हाका गोंयांत कॉमेडियन लुईस म्हणल्यार वळखतात. ओके, आतां तुमचे दोगांचे सॅक्टर वेगळे वेगळे, पूण फर्स्ट हांव विचारपाक सोदता की तुमची वळख कशी कितें? आमची वळख म्हणटकीच कशा ल्हानपणीसान हांव तो म्हाज्यानी चड व्हडलो मीन्स हांव अजून जो यंगर आहा आनी तो सगळें लायफ काडून येयला. ओके. सो स्टार्टींग म्हणटकीर कशें आशिल्लें, जेन्ना हांव ल्हानचपण एक जे आमच्या देवळा कडेन उगे हेमाडदेव थंय विविधा प्रोग्राम जाताले आनी त्या प्रोग्रामान हांव पार्टिसिपेट जातालो. जावं ते डान्सिंग आनी तो हो डायरेक्टर आशिल्लो. हो म्हाज्या पयलीं हेच्या भितर बरेशे कलाकार तेणी रेडी केल्यात आनी मुखार पावले. तेन्ना खंय तर तेजें लक्ष म्हाजेर पडलें आनी तो म्हाका मेळ्ळो आनी तेणें म्हाका म्हटलें की तूं डान्सिंगान आसास, बरो आहा डान्सिंगान, बट तुका एक्टिंग स्किलान आपल्या व्हरोन दिसता, तूं इंट्रस्टेड आसतलो की. तेणें म्हाका क्वेश्चन घातलो. मागीर तेणें म्हाज्या पेरंट्साक विचारलें की आपूण तुमच्या भुरग्याक एक एक्टिंग लेवलाचेर व्हरपाक सोदता, तुमी तुमचो एलावा जाल्यार आपूण ताका एप्रिशिएट करता. म्हणटकूच तेणें म्हाका घेतलो आनी मागीर म्हाका एक्टिंग बिक्टिंग तेणें शिकयली. त्या मार्गाच्यान हांव तेजे कडेन. पूण वयाच्या खंयचे पातळेचेर तुमकां हे योगायोग जळ्ळो? योगायोग म्हटल्यार जी तेणें म्हाका फर्स्ट फावट एप्रिशिएट केलो आनी ताका हांव मेळ्ळो, तेणें म्हाका तयार केलो आनी फर्स्टूच तेणें म्हाका एक प्लेयान घायलो. कान्यवाळा खेळ तियात्र जाता थंयसर तेणें म्हाका घातलो. खंयचे वर्स हे घातलें म्हाका 2015 आय थिंक. 2015 तेणें म्हाका घातलो. तेजे उपरांत तो सारको मुखार रावन म्हाका नोट करतालो की हो भुरगो रेडी जाता, तयार जाता. खंय तरी ताका दिसलें की हो भुरगो एक जाता, म्हणटकीर तेणें म्हाका सारको दवरलो आपणा कडेन आनी खूब तयार केलो, बऱ्या मार्गान धाडलो. लुईस बाब, आमी आयकलां की तुमी अशे भरपूर पिडेक म्हणजे जे यंग जनरेशन आसा तेंचो टॅलंट, तेंचो भितरलो जो बीन तरासलेलो हिरो म्हणटा तो पळोवपाची एक नजर तुमची वेगळीच आनी अशें भरपूर भुरग्यांक तुमी मुखार काडलो अशें आमकां आयकूं येयलां. सो हें बेजिकली कशें तुमी पळयतात भुरग्यांक आनी कशें वाव दिता तांकां? आमी तांकां पळयता कितें दुसऱ्या इस्कुलान आमी तांकां पळयता कसो एक्टिंग करता तो. मागीर आमी तांकां म्हणटा बाबा तूं आमचे की आतां आमचे खेळा म्हाका जाय. मागीर हांव तांकां तेंच्या पेरंट्सां कडेन विचारता काडटा. मागीर म्हजें डायरेक्शन दाखोवन तांकां मागीर फुडें व्हरून म्हजें. ओके. पूण आमी अशें आयकलां की तियात्रानूच न्ही तर तुमी बाकीचे हातूनय बीन लोकांक सिंगींग म्हण, एक्टिंग म्हण आनी तुमी प्रशिक्षण दीत आसता आनी वारंवार तांकां डायरेक्शन जावं तांकां मुखार कशें सरपाचें, तेंची क्वॉलिटी आनी कशी इम्प्रूव जावपाची, हें वारंवार तुमी तांकां शिक्षण दीत आसता अशें आमी आयकलां. हय, शिक्षण दीत आसता. सो अशें कितके भुरगे आतां तुमचे कडेन जोडून आसा आनी खंयचे खंयचे फिल्डान तुमी तशें प्रशिक्षण दिता? म्हणल्यार हांव सिंगिंगान आसा, मागीर एक्टिंगान ताका दाखयता मातशें. ओके. आनी थोडेशे म्हाका दिसता फिल्डान म्हणल्यार 100 क्रॉस हांवें भुरग्यांक हाडले. 100 क्रॉस. आनी हो कारभार आतां कितको तेंप सुद्दां चालू आहा तुमचो? म्हजो चालूच म्हणल्यार 1998 आसतना हांवें सुरू केल्लें. 1998 13 वर्सां जालो भुरगो. ओके. आनी तुमचे जे म्हणजे कितें आयडल, कोणाक आयडल दवरून तुमी हे फिल्डान तुमी उतरले काय
तुमची ओढ आशिल्ली जावं फॅमिलीची कितें बॅकग्रावंड आसा? फॅमिलीचे पण एक्टर आमचे एक्टर मागीर म्हज्या भावाक केले, माझ्या फ्रेंडाक म्हज्या फॅमिली सायडीचे सगळ्यांक घेवन गेलो. म्हणजे ती एक दायरो वाडयत गेले तुमी, सगळ्यांक वांगडा घेत मुखार सरले. बारीक बारीक फुडें गेलो. ओके. आनी आतां की तुमचो कितें संघ आसा, क्लब आसा, ज्या जाग्यार भुरगीं आतां आनिकूय कोणी आसा जाल्यार ती जॉयन जावपाक शकता, अशें कितें आसा? संघ म्हळ्यार आमचोच प्रोडक्शन म्हजो ओन प्रोडक्शन आसा. ओके. आनी तुमचे बँड बीन आसा तशें? बँड म्हळ्यार आमी आमच्या गांवचे कोण आसा नाल्यार भायले हाडटा आमी. ओके. ओन बँड ना. कळ्ळें. आमी अशें आयकलां की तुमचो एक नवीनूच आतां तियात्र येवपाचो आसा, पूण हेजे पयलीं आनी कितें तियात्र जावं तुमी सॉंग्स कितें पब्लीश बीन केल्या बरी फामादीक तशें कितें आसा? फामादीक म्हळ्यार युट्यूबार आमी सॉंगां कॉमेडीज ते चालूच आसता म्हणजे. ओके. आनी हांवें तुजे 2 तियात्र पयलीं काडलेले हांवें. पयलीं 2 तियात्र रिलीज केल्या तुमी? गोश्ट म्हणून आनी देव जाणा म्हणून. ओके. ते युट्यूबार आसा अवेलेबल लोकांक? हा पयलीं तेन्ना म्हणल्यार फक्त स्टेज परफॉर्मन्स तशें आशिल्लें, रिकॉर्डेड ना? रिकॉर्डेड ना सर. पूण आतां लोकांनी सपोज डिमांड केलो जाल्यार तुमी ते परत रिकॉर्ड करूंक शकताले? लोकांनी म्हाका म्हटलें जाल्यार करूं म्हणल्यार हांव करूं शकतालें. ओके. नवीन तुमचो आल्बम जो येता आतां, तियात्र येता, तेजेर मातसो आमकां कितें सांगात? म्हणजे बरयलें कोणें, कशी सुचली आनी तियात्र कित्या बाबतींत? ते तियात्र हांव डायरेक्शन दिता, हांव बरयता बरें खातरा कितें आसा तें. आनी म्हणजे मागीर एक्टराक हांव सांगता असो असो करत पयलीं सुवातेर हांवें सांबाळत तें केलो आनी तुजो असो रोल आसा. ओके. ती स्टोरी म्हळ्यार एक आतां आमचे हांव स्पेशल किड्स. स्पेशल किड्स. ओके. स्पेशल काम करता त्या भुरग्यांचेर आटापून एक स्टोरी बरयली. आपण अशें डिस्कस केला ताजेर लागीं करुया बिनाका आपण आसा तसो आमचो एक जॉन म्हणून सिंगर एक्टर ताणें सांगलें. ओके. म्हणजे तांचे दुखणे, तांचे कशें कितें तांकां ट्रिटमेंट मेळटा, लोक कशें ते आधारीत आसा काय कशें? सो कशें आसा ह्या तियात्राची स्टोरी म्हणटली स्वता कशें आहा, जे आतां एक स्पेशल किड्स जल्मान येता. हय. जेन्ना एक आवयच्या आनी एक बापायच्या पोटान एक स्पेशल किड्स जल्मान येता जाल्यार त्या किड्साक आमी कसो ट्रीट करपाचो आनी तो कसो तेका मुखार व्हरपाचो हेजेर आमी फोकस केला. थोडे पेरंट्स सगळेच न्ही, पूण थोड्यांक अशें जाता की देवान म्हाका असोच कित्याक दिलो, पूण अशें न्ही. हे जी पेरंट्स थिंक करता पळय खरेंच तेंचे चुकीचें आहा, अशें तेंच्यान थिंक करपाक जायना. कित्याक जो किड्स दिता पळय तो देव न्हू मनशाक पळोवनूच दिता, कळ्ळें? सो त्या भुरग्याक न्ही अशें हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन की त्या भुरग्यातल्यान त्या भुरग्याक कितें टॅलंट आहा तो पळोवचो. तो भुरगो कितें करपाक शकना, उलोवपाक शकना, जावं तेजे हात पाय चलना हे लोकांनी फोकस करचें न्ही. तो कितें करपाक शकतलो हे लोकांनी फोकस करचो आनी त्या मार्गान तेज्या पेरंट्सांनी आनी लोकांनी त्या भुरग्याक मुखार व्हरचो. जावं ते तेंचे स्कूल आहा पळय, आतां तसो आमचो डायरेक्टर एक स्कुलान काम करता, सो हांव एप्रिशिएट करता आमच्या डायरेक्टराक की असल्या भुरग्या भितर तो वावुरता, काम करता. पूण हांव ते स्कुला लागीं बी रिक्वेस्ट करता, त्या प्रिंसिपला लागीं जावं स्टाफा लागीं, जे हे भुरग्यांक न्ही फकत शिक्षणूच न्हू, असल्या भुरग्यांक एक्टिविटी चड दिवपाक जाय. म्हणटकीर तेका आमी एवरी डे हे दवरपाक जाय, मोटिवेट दवरपाक जाय. म्हळ्यार तांकां शिक्षणूच आनी ते जितले ते डिप्रेशनान वचपाक शकता, शिक्षण बोरींग जावपाक शकता. सो आमी हांकां जाता तितले एक्टिविटीज, गेम्स, डान्सिंग, एक्टिंग हितून भितर तांकां घालून आमी सारके एक्टीव दवरपाक जाय. आनी जेन्ना एक्टीव दवरतले पळय तांकां, तेन्नाच ते भुरगे खंय तरी गोंयचें नांव करपाक एक लेवलाचेर पावतले आनी त्या भुरग्यांचो रिस्पेक्ट आख्ख्या गोंयभर अंडरस्टँड जातले लोक. बरोबर. बरो विचार मांडलो तुवें. एक्चुअली कशें आसा, हे भुरग्यांक एक स्पेशल चायल्ड जे आसता हेंका एक वेगळेच नजरेन पळोवपाची समाजान एक ती एक ह्या प्रथाच म्हणल्यार कोताक येता. पूण कशें आसा, आमी खूब फाटी आयकलां की अशे भुरग्यांक देव खंय तरी एक स्पेशल टॅलंट हो दिता. आनी लुईस बाब जसो म्हणजे एक फातरान सुद्दां हिरो पळोवपाचो जी दृश्टी जी आसा तेंची, म्हाका दिसता हे भुरग्यां कडेन न्ही चडांत चड हे दृश्टीन पळोवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. तसो तुमचो कितें अनुभव आसा? एक भुरगें अशें कितें आढळ्ळां तुमकां? म्हणल्यार स्पेशल किडूच कॉमेडी करता, म्हणजे त्यांचे सेन्स ऑफ ह्युमर हे ते सगळें नॉर्मल आसता. आमच्या डायरेक्टराचे कशा, डायरेक्टर आमचो तेचे उलोवप कमी पूण विचार चड. हय, कशा जेन्ना म्हाका डायरेक्टरान म्हटलें की श्याम खंय तरी हे स्पेशल किड्स आहा हांकां खंय तरी एक लेवलाचेर व्हरपाचें आमी ट्राय करुया, जे आमचे हात पाय बरे आहा,
हातपाय बरो आहा, जीव बरो आहा, तो मनीस कितेंय करपाक शकता. बरोबर. पूण त्या भुरग्यांक देवान एक टॅलंट दिल्लो आसता, पूण तो टॅलंट भायर काडपाचो तेंचो भितरलो कोणाचें काम आसता, जे तेंचे कोण टिचर्स हे ते आसतात तेंचे कडेन आसता की त्या भुरग्याक कितें टॅलंट आहा, तो कितें आहा तेजेर फोकस करचो न्ही, तो कितें करपाक शकता हेजेर फोकस करचो. तसोच म्हाज्या डायरेक्टरान तेजेर फोकस केल्लो आहा आनी तेणें म्हाका म्हटलें की आपल्या इस्कुलाचो एक भुरगो आहा, आपूण तेका एप्रिशिएट करता आनी हाडटगीर आमचे एक्टर अशें जाले की डायरेक्टर हांवें अशें वायट दुसरोच फोकस जालो की सर अशें कशें जातलें. पूण सरान कितें म्हटलें, हो भुरगो करतलो, तुमी पळयात तो भुरगो म्हणटा तो करतलो आनी एक लेवलाचेर वयतलो. आनी त्या भुरग्याक अशें एक्टर खुश जाले की हा सरान सांगला न्हू म्हणटा की हेजे भितर कॉन्फिडन्स लेवल दिलो सरान, ह्या भुरग्या भितर कितें तरी आसा. आनी आमचो फर्स्ट शो न्हू उग्या गांवांत जालो चर्च हॉलान. आनी हो शो आमी कोणा खातीर केलो, त्या भुरग्या खातीर केलो, कित्याक त्या भुरग्याक आमकां लोकां मुखार गांवच्या दवरपाक जाय आशिल्लो. एक्चुअली आमी तो शो दाखोवपाचे नासले, टायम घेवपाक आशिल्ले, पूण त्या भुरग्याक लागून आमी तो शो मुद्दम रेडी केलो की हे भुरग्याक आमकां मुखार हाडपाक जाय आनी पयलीं आमी गांवांत दाखोवया म्हूण ताका मुखार हाडलो. पूण तुका सांगनाका सर, त्या भुरग्यान चिंतूक ना, तेणें रियालिटी एक केलें आनी लायव्ह एक केलें. रियालिटी तेणें आपलो म्हटल्यार आमकां अशें की दिसलें की ना हो करिना पूण करतलो पूण आमकां दिसलें लोकांक पळोवन खंय तरी स्टेजीचेर तो येदो व्हडली स्टेजीचेर पावलो म्हणजे खंय तरी लोकांक पळोवन तो कन्फ्यूज जातलो. पूण जावं ना, जे प्लेन नाशिल्ले पळय तेणें स्वता डायलॉग 4-5 स्वता डायलॉग मारले आनी लोकांक तेणें स्वता हांसयले आनी लोक सारके खुशाल जाले. म्हणजे हेंचे मायंडूय कितके शार्प आसता हेंय कळटा. म्हणजे एक एबनॉर्मल भुरग्याक शिकोवन जे स्टेजीर धाडटा आनी तो आपले पदरांची थोडी उतरां घालता, म्हणजे ताका तो सब्जेक्टूय समजता व्हेरी वेल. नाल्यार बेस्टच काय जायना न्ही तें की आपले पदरांची उतरां घालपाक. ही अंडरस्टँड दॅट टॉपीक व्हेरी वेल आनी आत्मसात केले ताणें. ऑफकोर्स इट्स अ व्हेरी गुड सायन. हेकाच लागून सर तुमकां म्हटलें हांवें की हे आमच्या गोवा गव्हर्मेंट पासून आसा पळय, जे गोंयचे आमचे गव्हर्मेंट, खरेंच आमचे खंय तरी गव्हर्मेंट बरें काम करता आनी खंय तरी कलाकारांक थोडी संदी कमी आसा. पूण हांव गव्हर्मेंट म्हाका खबर आहा गव्हर्मेंट 100% एक दीस करतलेच, पूण तेंच्यान जाता तितलो फास्ट प्रोसेस करतो. कलाकारांक खंय तरी एक वाट करची. आतां कशें आहा सर पळय, गव्हर्मेंटान रिक्रुटमेंट येता, पूण कशें आहा एक डान्सर जावं एक एक्टर हे पोस्ट आवट जायना. जे गव्हर्मेंट सर्वंट कितें आनी कितें तरी पोस्ट जाता, म्हणटकीर कलाकार कशें आसता तितून रिक्रुटमेंट एक्टीव जाता आनी तितून जॉबाक लागता. तेन्ना आमच्या कलाकाराक कला आहा पळय गोंयची तेजी वाट लागता. कित्याक जे कलाकार आहा पळय कला अकादमी तितूंतल्यानच पोस्ट येवपाक जाय. एक्टर डान्सर जाल्यार आमची कला तशीच उरतली आनी ही कला एक लेवलाचेर पावतली. आतां हालीं काल हांव पळयता अशें जे म्हाजे सिट्युएशनाचे जे हांव रेडी जालो तेन्नाच्यान हांव जे गोंयान फोकस करता, खंय तरी कलाकार आमचे जे पयलींचे कलाकार आहा पळय ते खंय तरी कमी जाल्या. खंय तरी ते आपले जॉब लागून उगीच बरे आहा, तेजे कडेन टॅलंट भरपूर आहा, पूण भायर कशें काडटले. जर तांकां आयज सरकारान खंय तरी हितू कला हितूंतल्यानच खंय तरी रिक्रुटमेंट काडलो, म्हणजे जॉबाक लागून ते खंय तरी बांदून उरले आनी आपलो टॅलंट शोकेस करपाक चान्स मेळना. पूण सर कशें जाणा पळय, ही कला जी आहा पळय, आतां हांव एक डान्सर, ही म्हाजी हाताची आनी पांयाची कला न्ही, ही म्हाज्या रक्ताची आनी काळजाची कला आसा. बरोबर. ते रगत म्हाका मोटिवेट करता म्हूण हांव मोटिवेट जाता, ती हांव बंद उडोवपाक शकना. मागीर हेजो गव्हर्मेंटान अशें गव्हर्मेंटा कडेन हांव मांडपाक सोदता की एक डान्सर जावं एक एक्टर, एक नाटकी कलाकार, एक त्यात्रीश, हांकां कला अकादमींतल्यान खंय तरी एज अ एक्टर जावं एज अ डान्सर म्हूण जे अशे स्पेशल किड्स स्कूल बी आसता पळय तितूनी तांकां घालचे आनी तांकां तो लेक्चर दिवचो. कित्याक शिक्षण दिलें हें सगळ्याच भुरग्यांच्या तकलेन वयता अशें ना कळ्ळें न्ही. सो तो जर डान्सर आनी एक्टर गेम्स स्पोर्ट्स पर्सन जर त्या स्कुलांनी एज अ टिचर म्हणून घातले जाल्यार ते भुरगे न्हू सदांच एक्टिवेट उरतले आनी आमकां जाय तो टॅलंट त्या भुरग्यां भितर मेळटलो आनी ते भुरगे एक लेवलाचेर एक टायम पावपाक शकतले. जर आमी हेजेर फोकस घालिना आनी हे कांयच करपाक शकना जर अशें चिंतलें न्ही जाल्यार आमचे भुरगे खंय तरी मुखार पावपाक डिफिकल्ट जातलें. सारकें. आतां पळय कशें आसा, आतां सगळो वर्ल्ड जो आहा वो डिजिटलायज जाला आनी कितकेशेच कंटेंट क्रिएट आतां पयलीं नाशिल्ले पूण आतां आमी पळयता की कंटेंट क्रिएटर्स आमच्या गोंयांत हळू लस सोडून वयर सरता. म्हाका दिसता डिजिटली गोवा गव्हर्मेंटान प्रमोट करपाची आज गरज आसा ह्या भुरग्यांक. महाराष्ट्रान ऑलरेडी स्टार्ट केला, म्हणजे जे कोण डिजिटल क्रिएटर्स आसा, इन्फ्लुएन्सर्स आसा तांकां रिकॉग्निशन दिवपाचें आज स्टार्ट केलां गव्हर्मेंटान. पूण तें गोंयान केन्ना जातलें तें खबर ना. तुमी आतां त्याच फिल्डान आहात, तुमकां बीन कितें न्यूज मेळ्ळ्या? पळय कशें जाणा, हांव 2017 एज अ डान्स स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिपान सिलेक्ट जाल्लो एज अ स्टेट लेवल. आफ्टर दॅट हांवें जे स्पॉन्सरशीप मागली, जे आमचो जेन्ना MLA आशिल्लो तेंचे कडेन स्पॉन्सरशीप मागली,
पूण जितली म्हाका जाय आशिल्ली पळय जो म्हाका मुखार वचपाक खर्च तितलो म्हाका मेळनाशिल्लो. म्हणजे खंय तरी म्हाका कमी मेळटालो, फंड मेळटालो म्हणल्यार कमी. एक हांवें 50,000 डिमांड घातलो जाल्यार ते तितले मेळनाशिल्ले. जो हांव कसो फंड घालतालो, जो म्हाका ट्रॅव्हलिंग बाकीचो सगळो टोटल मेळोन फंड घालतालो, बट ते खंय तरी म्हाका एक 10,000 20,000 दिताले. पूण बाकीचे सगळे म्हाका स्वता घालचे पडटाले. तेन्ना आमच्या पेरेंट्साचे थोडी डिफिकल्टी आसताले की आपूण तुका इतले पयशे कसो मुखार धाडटलो, आपल्या कडेन बी आसपाक जाय. पूण आमी आयकनाशिल्ले की आमचो टॅलंट जो आहा पळय रक्तान हो आमी कोणाच्या डिपेंड रावन आमी रेडी करूं ना. हो स्वता आमी लोकांचो हेल्प घेवन आमकां मुखार वयचे पडले. कित्याक वयचे पडले? फकत आमच्या गोंयच्या पासत एक आमकां गोंयची भुमी आहा पळय ही आमकां भायल्या देशांत दाखोवपाक जाय आशिल्ली. म्हूण आमी स्वता लढले आनी कोणाचो तरी हेल्प घेवन हांव नॅशनलाक गेलो. आनी नॅशनल हे म्हाका हरिद्वार जाले, हरिद्वार उत्तराखंड. थंयसर हांव फर्स्ट गोल्ड मेडल घेवन येयलो. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तेज्या उपरांत हांवें गोंयांत येवन परतून डिमांड घातलो गव्हर्मेंटा कडेन की म्हाका खंय तरी आतां इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचपाचें आसा आनी म्हाका फंड दियात. पूण गव्हर्मेंटान सेम केलें की तितलो फंड दिवना. म्हणल्यार जो जाता तांकां बसता तेंच्या बजेटान तितलो म्हाका दिलो. म्हणटकीर हांव खंय तरी थायलंड वचपाचो उरलो बिकॉज ऑफ बजेट जायना जालें. ओके. तेज्या उपरांत हांव मागीर बॉम्बे कल्याण गेलो. थंयसर हांवें गोंयचो फोक आमचो कल्चरल फोक डान्स जी गोंयची भुमी आसा वो दाखोवन हांवें परत एकदा गोवा गोल्ड मेडल हाडले फर्स्ट. सो 2 गोल्ड मेडल जाली म्हाजी. परतून म्हाका हैदराबाद आमचे हैदराबाद जी सानवी ताई आशिल्ली जी आमची सोशल वर्कर थंयशी आसा आनी तिणी तो सप्तरंग कल्चरल फेस्टिवल शिंदे सर एकनाथ शिंदे सर हांकां एप्रिशिएट करून तेंच्यान थंय प्रोग्राम. हालीची गजाल 2023 बी 22 or 23 कितें 23 आय थिंक. सो थंयसर म्हाका तेंच्यान आपयलो आनी थंयसर हांव परत एकदा गोंयचो फेस्टिवल घेवन गेलो आनी थंयसर म्हाका बेस्ट ऑफ गोवा कोरियोग्राफर इन फोक कॅटेगरी म्हाका बरो एवॉर्ड दिलो तेंच्यांनी. म्हाका एप्रिशिएट केलो. पूण आयज हांव इतलेंच म्हणपाक सोदता, आयज खरें म्हटल्यार इतलें करून पासून न्ही आमची खंय तरी सुटका जायना की आमी गोंयच्या जाय त्या लेवलीचेर पावपाक जाय तरेची पातळी जावं निसण जी म्हणटा ती अजुनी शॉर्ट पडटा, ती मातशी लांब ऑफकोर्स खंय तरी आमची वाट आहा पळय ते वाटेर खंय तरी आमकां एक काटे पडटा अशें दिसता. ऑफ कलाकाराची हांगा वाट लागता. जो कलाकार जो गोंयचें नांव खंय तरी घेवन एक वाटेन वयता पळय तेका गोंयचो सरकाराचो आनी सगळ्यांचो सपोर्ट आसपाक जाय. पूण सरकार करताच ना न्ही, सरकार सपोर्ट करता पूण खंय तरी तो कमी पडटा कलाकारांक. ओके. सो हांवें आतां इतलें केलें गोंयच्या भायर वचोन हांवें गोल्ड मेडल हाडून गोंयचें नांव राखलें. गोंयचें नांव गोंया खातीर गोल्ड मेडल हाडलें. पूण खंय तरी आमकां जें जाय आशिल्लें तें आमचें तितलें आमकां डिमांडीन मेळना. पूण हे कलाकार कला क्रिडानूच आतां सराकूच चड एक्सपिरियन्स आसलो. हे आर्ट एंड कल्चर सेक्शनानूच हे इतके तुटी आहा आनी इतकें कमी लेखलें वता काय म्हणजे बाकीचे सेक्टर पळयल्यारूय म्हाका दिसता एप्रिशिएट जाता. पूण आमचे हे कला क्षेत्रान म्हाका दिसता खंय तरी आमकां तितको वाव मेळना. आमकां सरकार आदार जाय. आतां आमी त्याच पासून आसता आमचे कश्टांचे पयशे घालचे पडटा. बरोबर. इतले इन्कम जायना. नो इवन आतां हेणे म्हणलें तशें की आपूण गोल्ड मेडल घेवन आयलो जाल्यार म्हाका दिसता किंचित न्यूज चॅनलाचेर पब्लीश जाला आसतलें. बरोबर. प्लस रिकॉग्निशनूय मेळ्ळा तुका काय मेळूना? न्ही सीएमा पासून हांव मेळ्ळा. रिकॉग्नायज तुका केला खंयच्या पातळीचेर स्टेजीर म्हणल्यार गव्हर्मेंटा थ्रू? आतां कोणी येयलो तूं एअरपोर्टा वयल्यान आपली टीम घेवन येयलो थंय बरें वेलकम जाता स्पोर्ट्साचेर कशा सर? म्हाका दिसता हे क्षेत्रान मातशें कमी पडटा. गव्हर्मेंटान आयज पर्यंत म्हाका आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे सरान अजुनूय एप्रिशिएट म्हाका करूना. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका एप्रिशिएट केला म्हणटा तो सुभाष. तूं एकटो ना न्ही, तुजी बरोबर टिमूय आशिल्ली. हय. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना हांव कोरियोग्राफर म्हाका जे बेस्ट कोरियोग्राफर ऑफ हे मेळ्ळे पळय तेन्ना गोविंद गावडे सरा भितर कॉन्टॅक्ट जाल्लो. बट गोविंद गावडे म्हाका सरान सांगलें की आपूण तुका एप्रिशिएट करतलो. आयज पर्यंत खंय तरी ताणें करूना. जे आमी कितें आहा आमकां ते आमी चड पॉलिटिक्सान इन्वॉल्व जायना. आमकां कितें सगळें सारकें पूण आमकां जे आमकां हेल्प जाय तेन्ना आमी तेंच्या पांया कडेन वयचें पडटा. पूण तेंच्यांनी खंय तरी आमकां हेल्प करपाक जाय, मुखार धाडपाक जाय. एप्रिशिएट करूना. तसोच सुभाष फळदेसाय जो आहा पळय सांगेचो आमचो मिनिस्टर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आमदार हेणे खंय तरी म्हाका हातभार लायला आनी हेणे म्हाका वेलकम ते म्हाका तेणें केला. ओके. आनी बाकीचे जे आमदार आशिल्ले पळय आमचो पयलींचो बी तेणें म्हाका एप्रिशिएट केला. कित्याक ह्यो गजाली घडप
एका कलाकाराचे हितून लायफान खूब गरजेच्यो. हितून खूब उर्बा मेळटा, वाव मेळटा, मोटिवेशन मेळटा भुरग्याक आनी कितें तरी तडजोड करपाचें आनी बरें करपाचें. एवरी टायम स्ट्रगल करीत रावत जाल्यार तुमचो स्ट्रगल फालता आनी तुमची टिमूय पळयता आपल्याकूय हो स्ट्रगल करपा पडटलो काय ऑफकोर्स असो एक प्रश्न पडटा. ऑफकोर्स तेन्ना खंय तरी भुरग्याचो जो टॅलंट आहा हेय कारणीभूत आहा की टॅलंट आज दामून उरपाचें चलता. ऑफकोर्स सर, सांगपाचें गजाल म्हटल्यार कशें आसा सर, जेन्ना हांव फर्स्ट म्हाका डान्सिंग खूब लायक आशिल्लें जेन्ना हांव करतालो पळय, बट म्हाज्या तकल्यान एकूच प्रेशर आसलो, बाबा मुखार वयतलो कसो, म्हाका मुखार व्हरतलो कोण. हांव म्हाज्या पेरंट्सा कडेन डिस्कस करतालो की पूण म्हाज्या पेरंट्साक डॅडीचें कशें आशिल्लें की हांव बरो शिकचो, एक डॉक्टर जावचो जावं कोण तरी बरो ऑफिसर जावचो. पूण म्हाका ते लायनीन म्हाका फोकस नाशिल्लो. म्हाका जें आशिल्लें की हो म्हाजो टॅलंट आहा हितून भितरलोच हांव खंय तरी मुखार वयतलो आनी गोंयच्या पासत कितें तरी करतलो. आनी गोंयचे म्हाका एक मेन थिंग अशी गोवा रिप्रेझेंट करपाची म्हाजी ड्रीम आशिल्ली आनी ते ड्रिमी फाटल्यान हांव खूब आवडलो आनी ती स्वता हांवें कंप्लीट करून दाखयली. दुसरी गजाल, जो आमचो कॉमेडियन लुईस डायरेक्टर सर आसा पळय, हेणे खंय तरी स्वता म्हाका कॉम्पिटिशन घेतलो आनी म्हाका तयार केलो. ना चड तेन्ना तेणें म्हाका कॉम्पिटिशन घेवं नाशिल्लो जाल्यार हांव आयज खंय तरी लायनीन येनाशिल्लो, दुसरे लायनीन पावता आशिल्लो. पूण तेणें ती म्हाका लायन हालोवपाक दिवना. आपूण आसा, तूं भिनाका, तूं आपूण सांगता तसो वावर, एक्टींग कर, डान्सिंग कर, टॅलंट खंय तरी सायडीन दवरिनाका, टॅलंटान राव, बाकीच्यो बी गजाली कर तुज्यो, पूण टॅलंटा भितर राव. बरोबर. हो खंय तरी म्हाका आपलो छंद आनी आपलो आवडती गोष्ट ही जपून दवरपाक खूब स्ट्रगल लागता. ऑफकोर्स करप ना करप वेगळी गजाल जाता, पूण ते पातळीचेर ती एटलिस्ट आपल्या मनान जपून दवरप आनी तेका खत पाणी घालून तें वाडप हेका खूब 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 परिश्रम लागता. कित्याक हांवूय एक कलाकार आहा आनी तेका लागूनूच म्हाका जी खंत भासली म्हाज्या आयुश्यान आनी ताजे वयल्यान हो कॉन्सेप्ट सुरू जालो की हांव गोंयच्या कलाकारांक ती एक स्टेज दिवपाची जावं वळख दिवपाची लोकां वयचेर, तो एक प्रोग्राम करुया असो म्हणून म्हाजो तो एक स्टार्ट जालो. सर, म्हाजो लास्ट क्वेश्चन तुमकां आसा, जेन्ना तुमी भुरग्यांक अशें निवडटा आनी ते खरेंच बरें परफॉर्म करता जावं आपल्या आयुश्यान नांव करता आनी ते नांवा फाटल्यान तुमचें नांव लागता, कशें दिसता? म्हाका एप्रिशिएट करता, सर तुवें आपणा रोल दिल्लो, तो आपणा बरे भशेन केलो, ते म्हाका हें करता बरे भशेन. हय, कित्याक तुमी स्टेजी फाटल्यान उरता परफॉर्म करपी हे लोक हेंका पळयता, पूण तेंकां ताळयो मारता ते पळोवन तुमचे मनाक कितके खोशी जाता. फाटल्यान म्हळ्यार फाटल्यान हांव जोडयाच जालें, पूण लोक तेंकां पळयतात न्ही, पूण तो घडोवपाक, ती मुर्ती घडोवपाक आनी तो एक तेका एक दिशा दिवपाक आनी जेन्ना लोक ताळी मारता वा वा बरो, त्यो ताळयो तुमकांच आसता कित्याक तुमी तें घडयलां. अशे कितके भुरगे तुमी तयार केल्यात? तयार केल्ले बरे आतां म्हणजे म्हळ्यार हो श्याम हय विकलीप शिकवायला म्हणलो आसता आनी एक तसो ऑलवीन कॉमेडियन. ओके. अजून म्हाका फोन करता केन्ना थिएटराक येता म्हणटा तो पावना पयट आसता कळ्ळें. ते भुरगे सारके म्हणजे गोड. ओके. हांवें तेंका हें केलें सारकें. आतां नेक्स्ट शो बीन तुमचो खंय आसा? नेक्स्ट शो म्हळ्यार आमचो नोव्हेंबरान स्टार्ट जातले. आतां डेटी सारके आसा डेटी. ओके. आनी आतां तो तियात्र काडलो तो युट्यूबार पब्लीश केला तुमी काय येवपाचो आसा? ना सर, कशें जालें, फर्स्ट शो आहा पळय हो आमी तियात्र कसो जाला आमचो, जे तुमकां म्हटलें पळय आमी स्पेशल किट्स आसलो तेका लागून आमी रिप्रेझेंट केलो की आमकां पळोवपाक जाय आशिल्लें की हो तियात्र आमचो कसो घडला. ही स्टोरी आमी घडयला खरी, पूण ही कशी जाल्या ही डायरेक्टराक कळपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे कितें तुटी आहा, कितें कमी पडटा, कोणी रॉंग एक्टिंगेक कितें मातशें तें पळोवपाक लागून तुमी एक ट्रायल बेस म्हणून तो गांवानूच करूया अशें. पूण लोकांनी जेन्ना आमी जो पोस्टर आमचो आउट केलो की चर्च हॉलान आमचो उगे गांवान आमचो शो आहा, ओके, तेन्ना लोक सारको हाऊसफुल जालो आनी लोकांचो गांवचे भुरगे न्ही, हय गांवचो लोकांचो इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा की लोक म्हणटा की तुमचो आतां चर्चा जालो तुमचो शो केन्ना आसा अशें जाला. सांगपाचें म्हटल्यार सर एक दोन गजाली म्हाका सांगन दिसता. हांव सांगपाक सोदतां की हो आमचो जो कॉमेडियन डायरेक्टर लुईस आहा हो तियात्रूच करिना, बाकीच्या बऱ्या बऱ्या तियात्रांनी लायटिंगूय करता. जेन्ना तुमी कलाकार, हे जर तुमी कलाकार तुमकां खबर आसतलें, जेन्ना स्टेजीचेर नाटक जावं एक तियात्र चलता तो म्युजिशियन आनी एक्टर एक्टीव आसता. बरोबर. खंय तरी तो एक आमी एक बायल मनीस, तुमी जाणा एक बायल मनीस आसता पळय, ती जर बरी साडी न्हेसली, बरे कपडां लायले, बरी फाती घातल्यार ती बरी न्हेसता पळय, तसो एक एक्टिंगाक बरो रोल जाता.
तसोच एक जी लायट मारून जो कलर बरो घातलो बरोबर एक्सप्रेशन टायमिंग असता कॉमेडी टायमिंग असता फोकस दवरप असता ते बी तेणे केल्या आणि अजून पर्यंत तो करता एज अ डायरेक्शन आणि तो लायटिंग करता प्लस तो आपली स्टोरी बरयता घरा कडेन येवन प्लस तो एक्टरांक रेडी करता हांव एक चड न्ही म्हाज्या एक्सपिरियन्स हांव 2-3 एक्टरांक तुमच्या मुखार दवरपाक शकता जो सिनियर एक्टर म्हणटा जो आमच्या त्या आसा जेन्ना सावन हांव डायरेक्टरान म्हाका एप्रिशिएट केला तेन्ना सावन हांव तो एक्टर पळयता तो जॉन वाज जो स्वता उगेचोच जावन आसा हो एक सिनियर असो आमच्या म्हणल्यार अबाव 50 अजुनूय आसा तसोच आमचे बरे रोल करपी म्हणटा त्यात्रान म्हणटा ते प्रिया फेर्नांडीस हे न्यू भुरगे जे आमच्या डायरेक्टरान रेडी केला रेडी केला तेका एक सिरियस रोल दिला इमोशनल फुल पॉवर रोल फर्स्ट एक्टर म्हणे फर्स्ट टाइम कोणूच म्हणचो ना अशें म्हाजे हिसपान जे म्हाका डायरेक्टरान रेडी केला तशेंच काजल कुमारी एक चेडूं आसा तेजें नांव काजल आसा ते बी सांगेच गांवचे आमचे चडान चड एक्टर आमची सांगेचीच आसा मागीर तो आमचो स्पेशल किड्साचें नांव सर ते डेरल फेर्नांडीस हो चिकलमळ गांवाचो आसा हो स्वता हेंच्या सराच्या स्कुलान शिकता जे सर आमचो काम करता ते स्कुलान शिकता आणि आता आमचो एक कोण तरी आसा जाला एंकर लार्सन हो उगे गांवचोच हो स्पेशल किड्स सो कशें आसा आणि येवजन हो वाडे गांवचो वाडे गांव म्हळ्यार सर तुमी सांग्या वाठारांत जाणा आसता उग्या आणि वाडे म्हटल्यार खूब ते रानान पडटा एकूच सांगूंक सोदता सर आमचे जे हितून आसा सांगेचे कलाकार हे खूब स्ट्रगल करता जे इतले रानान ते रावता आमचे कलाकार सांगे वाठारांत जर तुमी कलाकार सोदपाक गेले न्ही जाल्यार तुमचे सोदून सोंपचे ना इतले कलाकार सांग्या वाठारान आहा पूण खंय तरी आतां सांग्यार आमकां एक कलाकार रेडी जातलो जावं एक कलाकारा खातीर एक हॉल हे सांग्यार अजून वेवस्था जाल्यार सांग्यार वाठारांत मेन सिटीन आसा वाडे टू सार्जिनी सांगे टू सार्जिनी म्हणटा ते खूब पयस पडले हेजे मदीं खंय तरी ना जे कलाकार एकवट जातले आणि खंय तरी हांव हे माध्यमाच्यान एकूच सजेस्ट करूं सोदता जितके पॉलिटिकल पार्टी आहा लिडर आहा कोण आहा म्हाका दिसता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भरपूर आहा थंय पूण एक कम्युनिटी हॉल असो आसा म्हाका दिसता ज्या जाग्यार सगळे तरेचे कल्चरल प्रोग्राम आर्ट नाल्यार तुमचे थिएटर जे कितें आहा तेजे खातीर म्हाका दिसता तुमी जशें म्हणला की इतके कलाकार आहा म्हाका दिसता एक अशी स्टेज जावं कम्युनिटी हॉल जावं आनी कितें असो एक थंय जावचो म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा लायक रवींद्र भवन पासून हय की आमच्या सांग्यार जे आहा पळय मेन टुरिजम सावलीम डॅम हे बी सगळे सांग्यार आसा आणि हांगासर एक सांगे गांव आहा पळय हो एक माणकुलो असो गोंयान गांव आहा आणि हांगासर भरपूर बऱ्यो बऱ्यो प्लेसीस आसा जावं खूब कल्चरल जे स्वता गोंयचे कल्चरल आहा पळय हे म्हाका दिसता सांग्या वाठारान चडान चड दिश्टी पडटले म्हणजे सांग्या वाठारान एक मेन सिटीन खंय तरी एक रवींद्र भवन जावपाक जाय हे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता एज अ गोंयचो एक ल्हानसो कलाकार. ओके वता वता आतां तुमी तुमचे कडेन मागता की तुमचे जे तियात्र आसा तेजे प्रमोशन मेसेज तुम्ही लोकांक पावोवचे. ओके तो आमचो डायरेक्टर एप्रिशिएट करतलो त्यात्रान डायरेक्टरा कडेन लागीं मागता की तेणें पयली सुरवात करची पयले स्वाती जागृत चॅनलाक हांव फाटल्यान देव बरें करूं म्हणटा सामके सराक देव बरें करूं म्हणटा आमचो तियात्र आतां नोव्हेंबराक आमी रिलीज करतात तुमी सगळ्यांनी आमचो तियात्र आमचे नंबर ते पोस्टर आमचो येतलो तेजो नंबर आसतलो सगळ्यांनी आमकां कॉल करून बुकींग करता. तशेंच हांव सांगूंक सोदता डायरेक्टराच्या अंडर रावन तशेंच आमचो सर आमचो जागृत गोवा हो बी हेजा एक गोंयचो कलाकारच जावन आसा सो तेजे पासून हांव मागोवंक सोदता मुद्दम जावन तुमी तुमचो गोंयकारा कडेन मागता तुमचो टायम काडात आनी हो जो आमचो तियात्र डायरेक्टरान जो काडला हो नोव्हेंबरान आमी चडान चड रिलीज करपाक सोदता. कित्याक हो तियात्र तुमी टायम दिया म्हणटा बिकॉज ऑफ हितू भितर जे आमचे स्पेशल किड्स आसा और इतर आमचे जे न्यू एक्टर तुमी पळयता आसतले जे बाकीचे तियात्र जाता तितून जे आमचे पयलीं करीत येयल्या ते चड दिसता पूण हितून तशें ना हितून नवे फेस आनी नवे कलाकार हितून आसा आनी जे तुमी मुद्दम जावन जे स्पेशल किड्स हेंकां आमी कशें रेडी केल्या आनी कशें तयार केलें आनी ते कसो रोल करता हो शो तुमी हेंकां मुखार आमी कशें व्हरपाक शकता आनी एक स्पेशल किड्स आसा जल्मान येता पळय तेका कसो ट्रीट करचो आनी तेका तुमी कसो घरा कडेन एक्टीव दवरचो आनी तेका डिप्रेशन वचपाक दिवचें न्ही आनी तेका मोटीव दवरचो स्ट्रॉंग दवरचो हे तियात्रान आमी दाखयल्लें आसा. सो सगळ्या लागीं मागता तुमचो मोग आनी तुमचो टायम काडून हो तियात्र तुमी मुद्दम जावन खंय तरी आमकां आमचो बूक करात जो शो कोणी बूक करूं ना तेंच्या लागीं म्हाका हो शो बूक करचो
आनी तुमचो टायम काडून आमकां शो हाडचो इतलेंच. ओके, देव बरें करूं. जे- थँक्यू.